सर तुम्ही 10 वर्सां तुम्ही पयलीं मंत्री आशिल्ले ना 10 वर्सांनी परत मंत्रीपद शपथ घेतल्या तुम्ही आणि बीजेपीचे मंत्री शपथ घेतल्या सो कशें हें करता तुम्ही? अशें म्हणजे म्हाका जवळ जवळ 30 वर्सां 30 ते 35 वर्सां समाजकार्यान पंचायत लेवलार 1986 सुद्धा काम करता. ज्या टायमार पयले फावट निवडून येयलो बऱ्यापैकी सगळी गांवांची मंत्रीपद गावलें, बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें, बऱ्यापैकी नोकऱ्यान काम करतालें. जेन्ना एक टर्म गॅप पडलो तेन्ना मागीर परत निवडून येयलो तेन्ना कोवीड जालें म्हणजे सकून जगाचे देशाचे आमच्या गोंयचे जीडीपी ग्रोथ जावं फायनान्शियल पोजिशन वीक आसलें. सो त्या टायमार आमी ऑपरेशनान आसतना कांयच करूंक शकले ना. ही नॅचरल डिजास्टर आसता. आतां जेन्ना लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो 2000 मतांनी प्लस निवडून हाडले इतको विश्वास दवरला आनी जो म्हाजो इतक्या वर्साचो अनुभव आहा आनी जो म्हाज्या बरोबर जे म्हाजे कार्यकर्ते आहा तितली वर्सां म्हाज्या फाटसून आहा तेंच्या संघटीत बरोबर रावन लोकांक जो गोंयांचो बरो डेव्हलपमेंट जाय तो दितलो. डेव्हलपमेंट कसलो जाय जेन्ना आर्थीक परिस्थिती लोकांची प्रत्येक नागरिकाची वाडटली तेन्ना खरो जातलो. आनी हेच्या खातीर आमी काम धंदो दिवप जावं स्मॉल धाकटे बिजनसां करपाक खंय ना खंय आमी प्रयत्न करून हें लोकांक जें जाय तें दितले. पूण तेज्या बरोबर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो ग्रावंड आसूं रस्ते आसूं जावं उदक हें जातलेंच कांयच दुबाव ना. जो ह्या बीजेपी सरकारान जे आसा जी संदी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्या ही संदी बऱ्यापैकी साध्य करून बऱ्यापैकी लोकांच्या समाधान कार्य पासून पावता तशें काम करपाची तयारी आमची आहा आनी आमी तयारी करता. ओके तुम्ही प्रॉमिस केल्या टुरिजम मिनिस्टर आसलो त्या टायमार जेन्ना हांवें मदींच गावल्लें म्हाका तेन्ना त्या आदल्या मंत्र्यान ते म्हाका दिलें. आतां जेन्ना परत आतां एक्सपेन्शन जालां तो डिपार्टमेंटा दिवप हे सीएमाचे मुख्यमंत्र्याचे डेलिगेटीव आसा आनी तो योग्य तो दितलोच. कारण ताका सगळ्या 12 मंत्रिमंडळ मंत्र्यांनी सांबाळपाक जाय. गोंयचे जो डेव्हलपमेंट आहा तो बरो बॅलन्स करून करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या कॅबिनेटान आहा तांच्या बरोबर योग्य ते खातीर काम करता. खंयची खाती दितली हाचेर कितें चर्चा जाल्या? खाती खंयची दितले हाचेर चर्चा जाल्या कितें? ना आतां फक्त आमी शपथविधी घेतल्या. आमकां काल सांगा तुमी शपथविधी घेवपाक जाय म्हणून घेतल्या आनी त्या डिसिजन पक्षाचे आनी मुख्यमंत्र्याचे आसतलें आनी ते बऱ्यापैकी हांव खंयच्याय खात्यान दिलें जायत जाल्यार हांव सक्षम आहा ते ह्या समाज कार्याचें काम करपाक 35 वर्सां ते खंयचेय दिलें जायत निम्मणे पासून दिलें जायत जाल्यार काम करून दाखोवपाक दिता दवरपाक जाय आनी हांव